रोकड्या की आमकां सर्टिफिकेट मेळची डिग्री जावं दी या SLC जावं दी खंयचीय सर्टिफिकेट मेळची पास जाल्या उपरांत म्हाका तुका सर्टिफिकेट मेळटा पूण खासदाराचें सर्टिफिकेट मात्र खासदाराचो पास जावच्या पयलींच मेळटा फेल जाल्लें कडच्यान डायवर्स जाल्ल्या वेळार मात्र इश्टागत जेजूची ती करूंक जाय तर एक दृढ निर्धार म्हजो आनी तुजो गरज आसा मुस्तुपुटी हांव तूं सांगता जेजूची इश्टागत आमी करता म्हणून बसयता प्रॅक्टिकली कश्ट आसा मोगाच्यान प्रॅक्टिकली तें कश्ट आसा पूण इश्टागत केल्ल्या मनशाक देव केदींच सोडून घालिना म्हज्यान तुज्या जिवितांत इश्टागत जाय जाल्यार सर्वेस्परान म्हजे लागीं उलयल्लें म्हाका आयकाच जाय आनी तें उलयल्लें आयकल्या वेळार मात्र ताका हांवें स्पंदन करूंक साध्य आसा आनी केदळ हांव स्पंदन करता म्हजे जिविताची मेटां यशस्वी घडटात हांवें तुवें व्हडलें बलीद दिवंक हांवें तुवें व्हडलें दान दिवंक कोणें आमकां पयशे दिल्ले मोगाचे न्हू देवानूच आमच्या हातान पयशे दिल्ले ते हांव दान दिल्ल्यान व्हडलें कांय समचें कांय ना जर तर हांव तूं मुस्त संगती हांव तूं करूंक पुरो ह्या केला म्हणून आमकांच आमी संतोश पावोंक पुरो सर्वे स्पर्धे म्हणटा सगळें तुका काम करूंक वावर करूंक दिल्लें सकत हांवेंच हर एक तुका दिल्लें हांवेंच तर तुवें वडपण चिंतूंक कालें आसा तातूं जर तर म्हज्यान तुज्या इश्टा विशयी म्हाका गुर्तू ना जाल्यार आमच्या इश्टागत चड तें ब्रावाना जर तर म्हजो इश्ट सुराती जाल्यार त्या सुरात्या कडेन वचून हांवें जर तर वस्तू विचारल्यो जाल्यार इश्टागत टक्का करून मोडटा कित्याक म्हळ्यार तो ताजे स्वभाव सुराती देखून तो कांय म्हाका दिवचो न्ही जर तर म्हज्या एका इश्टाक फुलां म्हळ्यार खुशी तर हांवें ताका गम्मत जेवण दिल्यार ताका कांय खुशी जायना ताका कितें जाय ह्या सर्वेस्पराचो स्वभाव कितें म्हज्या इश्टाचो स्वभाव कसलो म्हणल्यार म्हाका गुर्तू ना जाल्यार हांव तूं इश्टागतींत हांव तूं यशस्वी जावंक शकना संगी तू आसा सुखा दुखान तू संगी आसा जेसू देव तुजी ससा आमकां देव तुजी ससा आमची संगी तू आसा सुखा दुखान तू संगी आसा जेसू देव तुजी ससा आमकां देव तुजी ससा बेबीराम ते आमकां दोस्ताना दैराण आमकां तूं बोरताय जेसू बेबीराम ते आमकां दोस्ताना दैराण आमकां तूं बोरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां सोड दिताय जेसू आमची संगी तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससा आमकां
दिवून तुझी संसार कणबे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू कणबे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजांत तोताना दुख सूं कृपा तूं दिताय जेजू दुखची उतरां काळजांत तोपताना मुक्सो कृपा तूं दिताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेजू दिवून तुझी संसार आमकां दिवून तुझी संसार आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेजू दिवून तुझी संसार आमकां दिवून तुझी संसार जेजू दिवून तुझी संसार आमकां दिवून तुझी संसार Organ tuka sumyan Jesu. 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 Aradan 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 tuka sumyan Jesu. Stuti 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 tuka sumyan Jesu. Vandan 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 tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 जेजून वो आमकां अपुर्बायचो वेळ फावो केला थोडो वेळ ताजे सांगाता करसूंक ताजो मोग अनुभव करूंक ताजी सकत आमची कन्न घेवंक आज जेजून वो वेळ म्हाका आनी तुमकां फावो केला तर आमची राटावळ आमची खंत आमची बेजाराई आमकां कितें दोस्ता तें सर्व आमी सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करया जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजे सांगाता राव जेजू तुज्या वाटेन चलोवंक तूं म्हाका आदार दी म्हाका तूं आपड जेजू म्हाका तूं आपड आमी बसून सोम्याक अर्घां दिवया आमचे लागीं जायते कारण आसात सोम्याक अर्घां दिवंक तुमची जबाब जावन दी अर्घां तुका सोम्यान जेजू अर्घां तुका सोम्यान जेजू
आयसो बरो दीस तुवें पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आयच्या दिसा आमचो दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आज सांजुजेक आमच्या डायसिसचो पात्रोन जावन दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू सांजुजेची परब आमी आज संभ्रमत आसतना जुजे मारिफात तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आमकां बरें कुटाम दिवन ते आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आमच्या कुटुंबांत सदांच तुजो मोग अनुभव करूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू मिसाचें बलिदान आनी एकोणिसाच्या आराधना मुखांत विशेष रितीन तूं आमचो मोग करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू कुमसारच्या सक्रामेंता वरवीं आमची पातकां तूं बक्षिताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू सदांच तुज्या उतरां मारिफात तूं आमकां पोसताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू आमी कश्टांत निराशेंत बेजारायेंत आसतना तुवें आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आमच्या मोतींत घुसपडाची चिंतना गुंतना तुवें आमकां स्पश्ट रितीन आमकां निर्देशन दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू वायट संगतींनी आमी बली जाल्ल्या वेळार तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू बंदडेतावन आमकां सुटका तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आमची पिडा तुवें आपडलेल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आमकां बरी भलायकी तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू कालच्या दिसा बरी न्हीद तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू कुडीचे विश्वे सारक्या रितीन काम करतात देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू आमकां बरी भलायकी तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू हांगासर तुजो मोग अनुभव करूंक विशेष रितीन देव टेंबल तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आमकां सदांच आमच्या गरजेक फावच्या आमच्या मोगाच्या भावा भयणी खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू विविध मनशां मारिफात विविध व्यक्ती मारिफात तूं आमचो मोग करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू विविध जबाबदारी मारिफात तूं आमच्या सांगाता आसाय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू आमच्या जबाबदारी मारिफात आमचो वावर आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आमच्या मिसावा मारिफात जायत्यांक तुवें आपडलेल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू वय मोगाच्या बाबा भयणीनो जायतीं कारणां सोम्याक अर्गां दिवंक आसात आमच्या काळजांत एक नदर घालया सोम्याच्या पैनांत आमी सोम्याचो मोग सांगात बघया आमी निराशेंत आसतना सगळ्यांनी आमकां सोडुल्या वेळार हांवें कितें करचें म्हणून कळीत नासल्या वेळार आमकां आदार दिवचो जावन आसा असो जेजू ताजो मोग आमी बघया एका कंतारा मुखांत आमी सोम्याक आराधन करया स्तुती करया कोंकणी भक्ती गीता 377 पेज 377 विश्वास मोसो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय विश्वास मोसो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय विश्वास मोसो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय विश्वास मोसो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय तुजे संगी सोम्या हांव चलता तुजे थंय मोगान जियेता तुजे संगी सोम्या हांव चलता तुजे थंय मोगान
तुझी येता विश्वास मोसो तुझेत सोम्या मुझेत तू सोम्या रुचिकाम्र तू सोई बावकोन आटापी तू सोम्या रुचिकाम्र तू सोई बावकोन आटापी विश्वास मोसो तुझेत तू सोम्या मुझेत तू सोम्या हावनियाळता तुझी काकुळता आशेता तू सोम्या हावनियाळता तुझी काकुळता आशेता विश्वास मोसो तुझेत तू सोम्या मुझेत तुझे विण कोण म्हाका आसरो तुझे विण म्हाका दुसरो तुझे विण कोण म्हाका आसरो तुझे विण म्हाका दुसरो विश्वास मोसो तुझेत तुझो सोम्या मुझेत विश्वास मोसो तुझेत तुझो सोम्या मुझेत हालेलुया 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 गान को समयाम रात का समय विश्वास नाम कर गान का समय रात का समय महिमा का समय स्तुति का समय जय जय का समय वंदनाम का समय हर्षिताम का समय वाकड़ताम का समय वंदिताम का समय जय जय का समय हालेलुया 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 वैसुम्या तुझेर म्हजो विश्वास तूं म्हजें सांगत आसतना कितेंच भिरांत म्हाका ना सांज झुजेची पुरोब आज आमी आचरण करता पळया ताच्या जिवितांत सबार संदर्भ आयिल्ले देवात हांव विश्वासान चेतसले पूण देवाचेर तो विश्वास दवरता देवाचो ताळो तो आयकता आनी त्या वरवीं ताका जायत्या रितींनी बरेपण जाता तर आज थंयच देवाचें उतर आमी आयकुया उबी रावात मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं कारार जाल्ले पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तिजो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मोरयेक अपाकीर्त हाडूंक
ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिजें तें गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता दयकन बसात पळया जुजेच्या मोतींत घुसपडाची चिंतना येतात तो कितें करता देवाचो ताळो देवाच्या बोडव्याचो ताळो ताका आयकता जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका आमच्या जिवितांत सबार घुसपड वायट चिंतना आलोचनो आमकां येतात दोस्तात आनी आज म्हज्या भावा भयणीनो जेजूचो ताळो आमी आयकता जाल्यार खंडीत जावन आमकां आमच्या घुसपडांत हांवन गोंदळांत हांवन आमकां भायर येवंक साध्य जाता देवाचें उतर प्रभावीक जावन आसा आमकां तें सकत दिता तें धैर्य दिता बोल दिता तर त्याच उतरा मारिफात आमी सोम्याक ओगळशया तुमची जबाब आमी तुका ओगळसितांव आमी तुका ओगळसितांव सर्वेस्परा तूं आमचें बोल आनी रक्षण कवच आमी तुका ओगळसितांव सर्वेस्परा तूं जावन आसाय हांवें लिपसो जागो आनी रक्षण कवच आमी तुका ओगळसितांव कीर्तन 28:7 सर्वेस्परा तूं मुझें बोल आनी रक्षण कवच आमी तुका ओगळसितांव कीर्तन 150:9 सर्वेस्परा तूं मुझें बोल आमी तुका ओगळसितांव कीर्तन 9:4 सर्वेस्परा तूं म्हजो आसरो जावन आसचें कडप आमी तुका ओगळसितांव कीर्तन 140:2 वाक्य 5 सर्वेस्परा तूं म्हजो आसरो आनी मुजें दायज आमी तुका ओगळसितांव जेरेमिया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 16:8 सर्वेस्परा कश्टांच्या काळार तूं जावन आसाय आमचो रक्षक आमी तुका ओगळसितांव कीर्तन 9:9 सर्वेस्परा तूं जावन आसाय आसरो दंडसतेल्यांचो आमी तुका ओगळसितांव इजाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 30:2 सर्वेस्परा तूं जावन आसाय वादळांतावन रक्षण सुक्या धरणीर वाळच्या उदक्याच्या वाळ्या सारको दणसल्ले भुंयत कडपाचे सावळे सारको आमी तुका ओगळसितांव कीर्तन 40:1 सर्वेस्परा कश्टांच्या वेळार आदार दिवंक तूं सदांच तयार आमी तुका ओगळसितांव जोब 30:15 सर्वेस्परा कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमकां तूं निवारताय आमी तुका ओगळसितांव कीर्तन 107:28 सर्वेस्परा आमचेर कश्ट येतना आमच्या आकांतांतलें तूं आमकां भायर काडताय आमी तुका ओगळसितांव मातेवाचो वंजेल अध्याय 18:11 सर्वेस्परा तूं आमकां बचाव करूंक आयलाय आमी तुका ओगळसितांव उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 2:12 सर्वेस्परा तुज्या त्या पाजलेल्या 2 दरीच्या तालवारीन तूं आमचें रक्षण करताय आमी तुका ओगळसितांव इजाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 50:9-19 सर्वेस्परा दुस्मान आवराच्या लोटा भशेन येतना तूं आमचे विरोध तुझे बोंदेर उबारताय आमी तुका ओगळसितांव वय मोगाच्या भावा भयणीनो हींच उतरां देवान
दुसऱ्या लोकांक दुसऱ्या मनशा मार्फत कळीत केल्ली. आज त्याच उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना सुम्या तूं आमचे सांगता राव, नन्ना हत्तिरविरू ओ येसुवे. कित्याक हांव वादळांत आसा, कस्तांत आसा, निराशेंत आसा, बेजारायेंत आसा. आमी एक ना एका रितीच्यो खोट्यो आलोचनो मुजे ते येता जावंक पुरो. दुस्मान म्हाका सकयल घालूंक राखून आसा जावंक पुरो. जायते पंथावन म्हज्या मुखार आसा जावंक पुरो. सबार रितीचे कस वायट सक्त्यो आमकां रेवड घाल्या जावंक पुरो. आमी बंदडेंत आसा जावंक पुरो. ह्या घडये आमी सुम्याक आमचे मदें आपोवया. आमी सुम्या सांगता रावया, नन्ना हत्तिरविरू ओ येसुवे, नन्ना हत्तिरविरू. 133 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 133. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Alleluia, 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 Alleluia. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು, ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು, ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಚಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು,
ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia 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 Argando Casumia Jesus. Argando Casumia Jesus. Argando Casumia Argando Jesus. Casumia Jesus. Argando Casumia Argando Jesus. Casumia Jesus. Argando Casumia Argando Jesus. Casumia Jesus. Oglap to Casumia Oglap to Jesus. Casumia Jesus. Oglap to Casumia Jesus. Oglap to Casumia Jesus. Oglap to Casumia Jesus. Oglap to Casumia Jesus. Stuti 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 to Casumia Jesus. Wonder 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 to Casumia Jesus. Aradan to Casumia Jesus. Mahima 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 to Casumia Jesus. Aradan 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 to Casumia Jesus. Hallelujah. 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 या घडी आम्ही आमकांच समर्पण करूया सादी जाता जाल्यार दिंबेर तुमी पडचे या विशेष घडये आम्ही सोम्याक आमचे जिवीत समर्पण करूया कस्त तेल्यानो मुजे सरशी येया हांव तुमकां विश्व दिता खंडीत जावन आज आम्ही एक ना एका रितीर कस्तोन आसाव एक ना एका रितीच्या बंदडेंत आसाव एक ना एक संकळ आमकां रेवोड घाल्या आज जेजूचेर विश्वास दवरया सांजुजेन देवाचेर विश्वास दवरलो देवाचो ताळो ताणें आयकलो मोरयेक ताजी पोतीन म्हणून ताणें स्विकार केले आनी हर एक जबाबदारी देवाच्या कुशे प्रमाणे ताणें केली आज आमी आमची जबाबदारी सोम्याक समर्पण करया आमची जबाबदारी करता आसतना जायत्यो अडखळ्यो आसात वायट शक्त्यो आमकां रेवोड घालतात आज तसो जेजू आमकां आदार दिवन दी सांगात दिवन दी म्हणून आमी समर्पण करया आमची जबाबदारी आमचे वावर आमी सोम्याक समर्पण करया सांजुजे सुताराचें काम करून ताजें कुटाम ताणें पोसलें आमचें कुटाम पोसूंक देवान आमकां वावर दिला तो वावर आमी सोम्याक समर्पण करया वा शिकाप आमी सोम्याक समर्पण करया त्या वावरा मारिफात सोम्याचो तो मोग अनुभव करूंक देव आदार दिवन दी म्हणून आमी ह्या घडये मागया आज आमी समर्पण करया आमच्यो वायट सवयो वायट सक्त्यो वायट चिंतना आमच्या मोतींतली घुसपड गोंधळ ह्या कितें वायट म्हणून आमकां दिसता तें आमी सोम्याक समर्पण करया म्हज्या सांगाता राव जेजू ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು येसू आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पण करया झुजेन कुटुंबाचें पालन पोषण केलें
कुटुंबा खातीर तो वावुरलो भुरगो जेजू देवाळांत चुकता आसतना मोरयेक ताणें सांगात दिलो म्हळ्यार जबाबदारेंत ताणें सुकारी मारूंक ना आज आमची कुटुंबां सुम्याक समर्पण करया जबाबदारी आसा भुरग्यांची जबाबदारी आसा आवय बापायची जबाबदारी आसा प्रायवंतांची पिडेस्तांची जबाबदारी आसा फिरगजेची जबाबदारी आसा समाजाची जबाबदारी आसा सुम्याक समर्पण करया आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आमी सुम्याक समर्पण करया प्रस्तुत माध्यमां प्रस्तुत संवसाराची ताळण्यो आमच्या भुरग्यांक आकर्षण करून आसात आज कितलेशा भुरग्यांनी मागचें मिसाक वेचें कोणताचो तेर्स म्हणचें देवाचें उतर वाचचें रावयलां जावंक पुरो आज त्या भुरग्यांक आमी सुम्याक समर्पण करया आमच्या युवाजनाक आमी सुम्याक समर्पण करया युवाजनांत ही आशा आसा स्वप्नां आसात फुडार एक बरो जायजम ती आशेतात पूण विविध सक्त्यो तांकां ग्रासून आसात विविध आकर्षण ताळण्यो गुलाम जाल्यार जावंक पुरो जेजू तांकां सुटका दी तांकां आपोड जेजू तांकां आमी आज समर्पण करता तुज्या बेसावांनी तांकां बर आज आमी समर्पण करया सर्व आमच्या भाव भयणी पासत माध्यमा मुखांत ह्या आराधनांत वांटो घेवच्या भावा भयणीक तांचे ती आज जायती आशा आसा जावंक पुरो ते साम आसात कोणशा तावन मागोन आसात ह्या आराधनाक येवंक जावना जावंक पुरो पूण माध्यमा मुखांत लागशिल्ल्यान तुजो ती मोग अनुभव करन आसा जेजू तांकां आमी समर्पण करता आमकां आमी समर्पण करया सगळोच जेजू तुका आमी समर्पण करता पान संको 120 आणि 4 124 वावरान मुझा जेजू जेजू तुई रावोक जेजू तुई जेजू जेजू तुई रावोक जेजू तुई जेजू मोगाड़ तुई जेजू मोगाड़ तुई जेजू दयाळ तुई जेजू दयाळ तुई जेजू जेजू तुई रावोक जेजू तुई जेजू जेजू तुई रावोक जेजू तुई कुटमान मुझा एक वोट दी तू कुटमान मुझा एक वोट दी तू कुटुंबा मुझा मैं पास दी तू कुटुंबा मुझा मैं पास दी तू जेजू जेजू दी तो एक वोट मैं
my पास थी तो जीसु जीसु थी तो एक वोट my पास थी तो कूटा मुझे सुन तो संभर तू कोटा मुझे संतोषन भर तो कूटा मुझे उल्लासन भर तू कोटा मुझे उल्लासन भर तो जीसु जीसु भर तो संतोषन उल्लासन भर तो जीसु जीसु भर तो संतोषन उल्लासन भर तो कुटुंबान मुझा वौरान मुझा कुटुंबान मुझा वौरान मुझा जीसु जीसु तो ये रावों जीसु तो ये जीसु 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 तो ये रावों जीसु तो ये जिसू तू मुझे देंगे मुझे सांगत राव शिस तुझे सांगत असताना ताणी तुझो मोग अनुभव केलो तुझी सकत ताणी अनुभव केली तुझी आशीर्वादां ताणी भोगली जिसू तुका आमी अर्गां दिता जिसू तुका आमी होगलाप दिता जिसू तुझी स्तुती करता जिसू तुका जय जय म्हणटा जिसू आमचे सांगता राव जिसू आमकां आदार दी जिसू आमचे सांगता राव पवित्र आत्म्याची गीत आमी गावया देवाच्या उतार एकोणशे पयलीं संको 97 97 उबी रावया Sagora amche tundevo amche tundevo पवित्रत्या कुर्बे सागोरा आमचे तुदेवो आमचे तुदेवो पवित्र आज्ञा कुर्बे सागोरा आमचे तुदेवो आमचे तुदेवो लाभोयाम कांग तुझी कुर्बे देणी लाभोयाम कांग तुझी कुर्बे देणी बोळाधिकारांची अस्कचिने बोळाधिकारची
पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो आमचेर तूं देवो पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो आमचेर तूं देवो आमचेर तूं देवो आमचेर तूं देवो जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वो अध्याय 13व्या तावन 16वें वाक्य. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कळी हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्त. बशा आदल्या हप्त्यांत ह्या उतरांचो थोडो ध्यान हांवें तुवें केल्लो मोगाच्यान. स्वामी जेजू इश्ट जावंक म्हाका तुका आपोवणें दिता आनी इश्ट जाल्ले वरवीं कितें ह्या संगतीन बरें आसा म्हणल्या विशयंत आमी पोरच्या मागण्या जमेतर मस्त गुणायन हाचे विशय नियाळ केलो. आनी ह्या इश्टागत करीजे जाल्यार कितें करीजे म्हणल्या विशय नियाळ करता आसतना जेजून सांगलें तें उतार, हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. तर एक संबंध इश्टागत स्वाम्या जेजून सांगलें केल्ल्या वेळार थंयसर इश्टागत उब जाता. केदळा इश्टागत उब जाता आमी मागलें आमकां मेळटा. त्या ह्या अध्यायांत स्वामी जेजू म्हणटा, अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागशात जाल्यार तें तुमकां दितलो. केदळा हांव तूं इश्ट जाता. स्वामी जेजू म्हाका तुका सुलभायन म्हणल्या बरी आमकां तें फोव करता. पूण इश्ट जावचें म्हळ्यार मोगाच्यानो एक व्हड दृढ निर्धार हाका गरज आसा. त्या देखून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट तरान सांगता, तुवें एक दृढ निर्धार करूंक जाय. हांव स्वाम्या जेजू सांगाता रावता म्हणलें. आमी पळोवचें जाल्यार सगळ्याक आमकां सर्टिफिकेट मेळची, डिग्री जावं दी या SLC जावं दी, खंयचीय सर्टिफिकेट मेळची. पास जाल्या उपरांत म्हाका तुका सर्टिफिकेट मेळटा. पूण खासदाराचें सर्टिफिकेट मात्र खासदारांत पास जावच्या पयलींच मेळटा. फेल जाल्लें कडचें डायवर्स जाल्ल्या वेळार मात्र पास जावच्या पयलींच आमकां मेळटा. कित्याक म्हणलें सवाल उरलें पुरा पास जाल्या उपरांत आमकां सर्टिफिकेट मेळटा. तर ही खासदाराच्या जिवितांत आमकां पयलींच आमकां सर्टिफिकेट मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमी थंयसर एक भास दिता, सुखांत तशें दुखांत, कश्टांत तशें संतोशांत, पिडेंत तशें भलायकेंत आमी सांगात आमी जियेतले हांव, आमी इश्टागतीर जियेतले हांव. केदळा असले इश्टागतींत जियेतावंगी आमकां खासदाराची सर्टिफिकेट कशी कुडले दितात, तशेंच मोगाच्यानो एक दृढ निर्धार केल्ल्या वेळार कशें व्हंकल आनी न्हवरो एक दृढ निर्धार करतात आनी तांकां तो दृढ निर्धार करून आमी इश्टागत करता म्हणून दृढ निर्धार करतात की आमकां पवित्र सभेंत एक सर्टिफिकेट दितात खासदाराची. तशेंच जिवितांत
जेजूचो हांव पाटलाव करता म्हणून दृढ निर्धार केल्ल्या वेळार जेजू इश्टागतीचें मॅट पयलें काडटा. पयत पुस्तक आमकां सांगता सा लुकाच्या 9व्या अध्यायांत 62वें वाक्यांत जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्ही. एकटें तूं मुखार वचून फाटी येशी जाल्यार तुका तें तूं योग्य न्ही, तूं एक अयोग्य जाताय. इश्टागतीक आमी योग्य जायना मोगाच्या न्हू. मुस्तुबटी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग करूंक हांव तूं निर्धार करता आनी सबार पोटी हांव तूं सुकोवन पडता. त्या देखून आमकां पवित्र सभेंत कुंभसाराचो एक सक्रामेंत म्हणून दवरलो. कित्याक म्हळ्यार केदाळा आमच्या निर्धारांत हांवन आमी फाटी सरोन सूख घडोवन आमी फाटीं पडले हांवगे. जेजू परत्यान मुझ्यान तुजी इश्टागत करूंक आशेता मोगाच्या न्हू. आनी त्या देखून पवित्र सभा म्हाका तुका त्या कुंभसाराच्या त्या सक्रामेंता मुखांतर परत संबंध जोडूंक म्हाका तुका अवकाश करून दिता. पूण जेजून सांगचें, तूं जर तर मुझे थंय येताय म्हूण तुवें निर्धार करशी जाल्यार तो निर्धार तुवें पाळोवंक जाय, फाटीं पळोवंक जाय नजो. आनी एक उतार मुखार वचून सा लुकाच्या 14व्या अध्यायांत 28-33 वाक्यान स्वामी जेजू म्हणटा, तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तूं आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हें समजून पयलेंच बसून गरज आशिल्ल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. नांतर बुन्याद गेल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका थांक ना जाय जाल्यार पळयतले सक्कट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना. म्हाका न्हू इश्टागत जेजूची ती करूंक जाय तर एक दृढ निर्धार म्हजो आनी तुजो गरज आसा. मुस्तुबटी हांव तूं सांगता जेजूची इश्टागत आमी करता म्हणून बसयता. प्रॅक्टिकली कश्ट आसा मोगाच्या न्हू, प्रॅक्टिकली तें कश्ट आसा. पूण इश्टागत केल्ल्या मनशाक देव केदींच सोडून घालिना, ताच्या सांगाता आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव तूं जाणा मोयजे सांगाता जेजू इश्टागतीर आसलो, कितें ताणें मागिल्लें हर एक ताका दितलो. तांबडो दर्यो समेत 2 वांटे करूंक त्या मोयजे कडल्यान सकत जाली. कित्याक म्हळ्यार मोयजे आनी देव इश्टागतीर ते आसले. अब्राहम जायतें तर बरेंपण करूंक शकलो, जायतें ताच्या जिवितांत यशस्वी जालो. कित्याक म्हळ्यार ताजें तें देवा कडेन इश्टागत आसली. मोगाच्या न्हू म्हाका न्ही तुका इश्टागत करूंक मस्त कश्ट भोगूंक बरो. पूण जर तर हांव तो इश्टागतीन यशस्वी जालें हांव थवळ तो संबंध दुसरो आनी केदाळा असलो संबंध मनशाक देवा लागीं आसा गी थवळ म्हज्यान तुजें जिवीत संपूर्ण तरान परिवर्तन जाता. कित्याक तो उलयता म्हाका तें आयकता. इश्ट एकामेका उलयतात, उलयल्लें आयकता. जर तर म्हाका उलयल्लें आयकना जाल्यार आमी इश्टागत करूंक जायना. तुमी एका कोणाय जाल्यार उलयना जाल्यार कशी इश्टागत जावची. म्हज्यान तुज्या जिवितांत इश्टागत जाय जाल्यार सर्वेस्परान म्हजे लागीं उलयल्लें म्हाका आयका जाय. आनी तें उलयल्लें आयकल्या वेळार मात्र ताका हांवें स्पंदन करूंक साध्य आसा. आनी केदाळ हांव स्पंदन करता, म्हजे जिविताची मेटां यशस्वी घडटात. आज हांव तो मुस्तुबटी आमकां कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार ताजो थाळो म्हाका तुका आयकना. थाळो कितें आयकना म्हळ्यार आमकां ताजे लागीं इश्टागत ना. केदाळा इश्टागत सुरू जाता सर्वेस्परा सोम्यान जेजू लागीं. तो थाळो म्हाका तुका स्पश्ट आयकता आनी तो स्पश्ट आयकल्ल्या वेळार हांवें कितें करी जाय, कितें करूंक नजो म्हणलें आमकां कळीत जाता. आनी ह्या गतीर मोगाचें न्हू हांव तो यशस्वी जाता. वांजेलाचें खंयच्याय तुमी व्यक्तीचें पळोवन सोडा. हर एका व्यक्ती कोणाक देवाचो थाळो आयकला त्या थाळ्या प्रमाणे तो मनीस गेला, तो हर एकलो जिवनांत यशस्वी जाला.
सुरवेर तावन देवान केल्ल्या सृश्टी आधावांत थावन अखेर पर्यंत बायबलाच्या अखेर पर्यंत सर्वेस्पर असो थाळो कोणे आयकूंक शकली ती तांच्या जिवितांत यशस्वी जाली. आधावान फाता केल्ल्या वेळार जिसू ताचे कडेन सर्वेस्पर ताचे कडेन उलयलो. आधाव खंयसर आसाय उलयलो, आयकलें ताका आयकलें आनी त्या खातीर ताका जाप दिवंक शकलो. त्या देखून मोगाचे न्हू हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. जर तर इश्टागत म्हाका तुका करूंक मन आसा जाल्यार पयल्यान पयलें देवाचो थाळो हांवें तुवें आयकूंक प्रयत्न करीत जाय. हें सुलाभेचें काम न्ही. ह्या बिझी संवसारार सुलाभेचें काम न्ही, मस्त कश्टाचें काम. कित्याक म्हळ्यार आमकां विविध तरांचे आवाज आमच्या कानाक आयकतात. जावं पुरो आमचे कश्टांचे, जावं पुरो ह्या संवसारार आसचे विविध शब्द, ह्या सन्निवेश म्हाका तुका कॉन्सन्ट्रेशन करणं सर्वेस्परचो ताळो आयकूंक आमकां कश्ट जाता. त्या देखून पयलें मॅट जावन आमी ताका वळखात वळखोवच्या विशयांत हांवें तुवें ध्यान केल्लें आदल्या हप्त्यांत. आज एक मेट मुखार वचून आमी सांगता थासो थाळो हांवें तुवें आयकूंक प्रयत्न करीत जाय. आनी त्या खातीर मागण्याचे मुस्त मनशां कितें करतात म्हळ्यार ध्यान करून बसतात. सक्रामेंता मुखार जावं पुरो घरांनी जावं पुरो खंयच्याय एका जाग्यार बसून ध्यान करतात. केदाळा तो ध्यान मनीस करूंक शकता ताका एकच बोटींनी इल्लो तेंपांत ताका सर्वेस्परचो थाळो आयकूंक सुरू जाता. आनी त्या देखून जिजून म्हणलें तुमी मागता आसतना दारां धांपा आनी एक सुरो वचून मागा. कित्याक थंयसर दुसऱ्या कोणायचो थाळो तुका आयकना, भायलो दारो आयकनातल्या बरें दारां धांपल्यांत. आनी त्या खातीर तूं एक सुरो आनी देव देव आनी तूं दोगां मात्र संभाशण करनासतल्यात. स्वामी जिसू म्हणटा देव जावन आसा आत्मो. सांजोवच्या 4थ्या अध्यायान थंयसर म्हणटा देव जावन आसा आत्मो, ताका आत्म्यान आनी सतान तुवें आराधन करीत जाय. तर मोगाचे न्हू हांव तूं मुस्त तोंडांनी उतरांनी बाडा करून मागणें करूंक पुरो. पूण सर्वेस्पर आशेवचें हांवें तुवें वन सायडेड उलोवचें न्हय. बगार तूं म्हणटा कुडींत उलोवचें की सर्वेस्पर म्हाका तुका आशेता मोगाचे न्हू देव जावन आसा आत्मो, आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. म्हळ्यार तुज्या आत्म्यांत न्हू आत्म्याक संभाशण करचें जावन आसा खरी इश्टागत. आनी ती इश्टागत तुवें करूंक इल्ले आमकां कश्ट भोगतात, मस्त कश्ट भोगतात. तिर्स कितलीय म्हणयेत, नोवेनां कितलींय करयेत, मिसाक आमी भागीदार जावयेत, पूण एक सुरो रावून देवाचो थाळो आमच्या आत्म्यान तो आत्मो जावन आसच्या देवाचो थाळो आयकूंक प्रयत्न करचें मस्त कश्टाचें. तर आज हांवें तुवें प्रयत्न करूंक जाय मोगाचे न्हू. आज तो न्हू सर्वेस्परा कडेन 15 मिनटां, अर्दें वर, 1 वर केदाळा तुजें संभाशण सडटा. तितलें तुका उलोवंक तुका सुलाभ जाता, तितलें तुका चड चड ध्यान करूंक तुका सकत मेळटा. त्या देखून आमी उडास दवरया इश्टागतीचें मॅट जावन, इश्टागतीचें मॅट जावन सर्वेस्पराचो थाळो आयकूंक, त्या थाळ्याक स्पंदन करूंक हांव तूं प्रयत्न करया मोगाचे न्हू. तिसरी संगत पयल्यान पयलें वळखोवच्या विशयान हांवें सांगलें. दुसरें ताजो थाळो आयकोवच्या विशयान. देखून जेजून कितें म्हणलें मुझे बोकरे म्हजो थाळो आयकतात. जर तर तूं सर्वेस्पराची शेळी न्ही तर ताजो थाळो आयकूंक तुका शकचें ना. आनी एक थाळो दुसऱ्याचो थाळो आमकां आयकता आनी त्या थाळ्या फाटल्यान हांव तूं येता जाल्ल्यान आज मनीस समस्येक पडल्यात. आनी त्या देखून दुसरें मॅट जावन आसा, पयलें मॅट वळख धरची, दुसरें मॅट जावन आसा थासो थाळो हांवें तुवें
आयको सो ह्या मुखांतर इश्टगतेचे बांध आमचो घट जाता. तिसरें मॅट जावन आसा मोगाचें न्हू सर्वेस्पराचें कितें तूं आमच्या तुज्या जिवितांत करता तें मानून हांवें तुवें घेतय ताका थँक्यू म्हणा जाय अर्घां दी जाय. मुस्तुबटी हांवान तूं काले म्हणटा हांव मागणें करचें तें जाय तितले मागणें आमी करता तरी स्वामी जेजू सामर्थ्याच्या 6व्या अध्यायांत म्हणटा जाय तितले तुमी बडबड नाकात मागणें म्हणून. व्हडले बडबडची गरज ना पूण ताका गरज आसा मोगाचें न्हू ताणें केल्लें आमच्या जिवितांत सबार संगती केल्यात ताका एक उपकार आठवणी एक थँक्यू अर्घां दिवचें मस्त गरजेचें. कीर्तन 100 वाक्य म्हणटा अर्घां दिवन ताच्या धारवटांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्घां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा. अर्घां केदाळा हांव तूं दिता. सोम्या जेजूक मस्त खुशी जावचें जावन आसा केदाळा आमकां ताणें दिल्ल्या हजारो उपकारांक अर्घां दिता हांव मोगाचें न्हू. आज हांव तूं कितें ना म्हणल्या विशयांत हांव तूं कनकर नासा. म्हजे कडेन तें ना म्हजे कडेन हें ना जाय तितलें व्यक्तींक नातिल्लें म्हजे कडेन तुजे कडेन आसा मोगाचें न्हू. तरी पूण त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिवचें सोड न्हू. कितें ना म्हूण आमकां भोगता ताचे विशयांत कनकन हांव तूं मागोवन आसता. मस्त जाणांनी मागचें म्हळ्यार पट्टी दिवचें देवाक म्हाका तें जाय हें जाय हें जाय. तें सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमी मागचे पयलींच म्हाका गोत्त आसा पूण देव अशें येता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुका इतलें पुरो हांवें दिलां कितले पटी तुवें म्हाका उपकार तुवें बावडलाय. एफेसकारांक सांग पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 20वें वाक्य म्हणटा तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजूच्या क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्घां दिया. जेजू कुर्सार मेलो आमी खरेंच मत आसच्या ह्या वखदां जेजू कुर्सार मेलो त्या वरवीं ताच्या रगत उरयल्ल्या वरवीं म्हाका तुका बाचावी मेळ्ळ्या त्या खातीर अर्घां. आज हांव तूं हांगासर मागण्याक बसून आसा कितलेशे जाणांक मागण्याक भाग घेवंक जाय तरी पूण तांकां जातेच ना तरी पूण म्हाका तुका देवान ती कृपा दिल्या त्या खातीर देवाक अर्घां. म्हजे कडेन मस्त जाण येवन म्हणटात सर म्हाका हें मागाचें म्हूण आशा आसा पूण मागोवंक जातेच ना मागोवंक कॉन्सन्ट्रेशनूय जायना मागोवंक टायमूय मेळटा ना मागण्याक बसूंक वचूंक जायना खंय वचूंक जायना. एका तरेचे अडखळ दोळ्यांक दिसनातल्या सक्त्यो येवन तांकां अडखळ हाडटात सक्त्यो येवन अडखळ काडटात. मागणें करूंक बसचें मागणें करूंक अवकाश मेळचें ते देवाची व्हड एक कृपा मोगाचें न्हू. ताकाय हांवें तुवें अर्घां दिवंक जाय. म्हाका तुका उलोवंक जाता जायतल्या जाणांक उलोवंक जायना म्हाका हांवें तुका अर्घां दिवंक जाय. म्हाका तुका सोलोवंक जाता मस्त जाणांक सोलोवंक जायना त्या खातीर आमी तुका अर्घां देवाक अर्घां दिवंक जाय. हर एका घडयेन केदाळा हांव आनी तूं सर्वेस्पराक अर्घां दिता मोगाचें न्हू. थंयसर सर्वेस्पर देवाक मस्त खुशी जाता म्हणटा पळयत पुस्तक तेसलोनिकऱ्यांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 18वें वाक्य म्हणटा सर गडितांनी देवाक अर्घां दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आशिल्ल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. परत हांव वाचतां सर गडितांनी देवाक अर्घां दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आशिल्ल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. म्हजे तावन आनी तुजे तावन देवाक जाय आसचें थँक्यू अर्घां. थँक्यू जिजस म्हाका आज अशें मेळ्ळें म्हाका हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें तें दिलें थँक्यू जिजस. हांवें तुवें व्हडलें भालीत दिवंक हांवें तुवें व्हडलें दान दिवंक कोणें आमकां पयशे दिल्ले मोगाचें न्हू देवानूच आमच्या हातान पयशे दिल्ले ते हांव दान दिल्ल्यांत व्हडलें कांय समचें कांय ना. जर तर हांव तूं मस्त संगती हांव तूं करूंक पुरो ह्या केलां म्हणून आमकांच आमी संतोश पावोंक पुरो. सर्वेस स्पर्धे म्हणटा सगळें तुका काम करूंक वावर करूंक दिल्लें सकत हांवेंच हर एक तुका दिल्लें हांवेंच तर तुवें वडपण चिंतूंक कालें आसा तूं पूण हांवें तुका दिल्लें हर एका संगतींत जर तर तूं म्हाका अर्घां दिसी तेंच म्हाका जाय जाल्लें. आज हांवांक सर्वेस्पर देवान रसिल्ल्या उपरांत
आतां हांव एक सर्वेस्परा देवार आशिल्ल्या उपरांत तांकां भागींत तांकां वचोंक सगळ्यांक ताणें अवकाश दिलो आनी तो येवन भेटतलो तांचे कडेन. त्या वेळार ताणें कांय तांचे कडेन फळां विचारुनात, ह्या तांचे कडेन भली विचारुना, कांय विचारुना. ताणें आशिल्लो सांगातपणाचो थँक्यू म्हणसो मोग मात्र तो आशिल्लो. पूण मनशान फाताक आविदेय जावन पयस गेलो आनी त्या खातीर मनीस देवातावन पयस गेलो मोगाच्यान. आज हांवें तुवें उडास दवरूं जाय. जशें आदावाक श्रस्त आसतना देवान कांय व्हडलें कांय ताका शर्तां घालूंक नात. तुवें म्हाका आराधन करी जाय, तुवें म्हजे लागीं मागा जाय, तुवें म्हाका हें करी जाय तें करी जाय म्हूण खंयचीय शर्तां घालूनात. अब्रामाक देवान आपयल्ल्या वेळार उत्पत्ती ग्रंथांत ताका खंयचीय शर्तां घालूनात. ताणें सांगलें इतलेंच 12व्या अध्यायान आमकां आयकाता आमी वाचता. सर्वेस्पर देव म्हणटा अब्रामाक ये हांवें बसयल्ल्या गांवाक वच. खंयसरी तो सांगना म्हाका येवन भजन कर, म्हाका येवन पुजा कर, म्हाका येवन मागणें कर, खंयसरी तो सांगूंक ना. ये म्हज्या सांगाता, हांव तुका लीड करता, हांव तुजो इश्ट जावन हांव तुज्या सांगाता येता. ये म्हूण तितलेंच ताणें आपयलें मोगाचें. तर हांवें आनी तुवें आज इश्टागत करूंक प्रयत्न करता आसतना देवाचो मोगाचो इश्ट जावंक हांवें तुवें पळयत आसतना उडास दवरया. ताका अर्गां दिवंक हर एका गडितांनी अर्गां दिवंक पळया. ताका खुशी जावन दी, ओ ह्या मनशाक दिल्ल्याक ओ मनीस म्हजे सांगाता संभाशण करता, म्हजे लागीं थँक्यू म्हणटा. हेंच देवाक मानवचें व्हडलें बलिदान. आमी आयकलें पयलें देवाची वळख धरूंक, जेजू क्रिस्ताची खऱ्यान वळख धरची. दुसरें ताचे थाळो हांवें तुवें आयकोसो संभाशण करचें. तिसरें देवाक अर्गां दिवचें, हर एका संगतींनी अर्गां दिवचें. चवथें मोगाचें न्हू, ताच्या स्वभावाचो अर्थ करचो. जर तर तुज्या इश्टाचें तुका ह्या संवसारीक इश्टां सांगाता हांव तुका एकट्याली सांगन जाल्यार, जर तर म्हज्यान तुज्या इश्टा विशयी म्हाका गुत्तू ना जाल्यार आमच्या इश्टाक चड तें रावना. जर तर म्हजो इश्ट सुराती जाल्यार त्या सुरात्या कडेन वचून हांवें जर तर वस्तू विचारल्यो जाल्यार इश्टाक टक्का करून मोडटा. कित्याक म्हळ्यार तो ताजे स्वभाव सुराती देखून तो कांय म्हाका दिवचो न्ही. जर तर म्हज्या एका इश्टाक फुलां म्हळ्यार खुशी, तर हांवें ताका गम्मत जेवण दिल्यार ताका कांय खुशी जायना. ताका कितें जाय, ह्या सर्वेस्पराचो स्वभाव कितें, म्हज्या इश्टाचो स्वभाव कसलो म्हणल्यार म्हाका गुत्तू ना जाल्यार हांव आनी तूं इश्टा खातीर हांव आनी तूं यशस्वी जावंक शकना. देखून इश्टागत हांव आनी तूं सोम्या जेजू लागीं म्हणटा आसतना ताका आमकां जाणा आसूंक जाय ताचो स्वभाव कसलो. सर्वेस्पराचो स्वभाव जावन आसा, एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडल्यार हांव सांडिना म्हणलो तो स्वभाव. ते ताजें नेचर, ताजो तसलो स्वभाव. असल स्वभाव ताजो कितें म्हूण म्हाका कळीत आसल्यार हांव जर तर कांय सूख घडल्यारय म्हज्या तावन न्हू हांव टेन्शन जावन देवा तावन पयस वचना. त्या ताणें जुदासान सूख आदारली, पूण तो नेणा आशिल्लो सर्वेस्पर देव ताका आमी सांडल्यारय तो परत आमकां मोग कसो तसलो देव म्हणून त्या देखून ताणें गळपास घेतलो, तो नापयस जालो. आनी एकलो तो सांत पेद्रू ताणेंय सूख केल्ल्यान व्हडली सूख ताणें केली. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू मोगाचो म्हळ्यार मस्तो बऱ्यान आशिल्लो जेजू कडेन, मात्र न्ही त्या ज्या पेद्रूक सांगलें तुजे वयर हांव पुवीस सभा बांदता म्हणून व्हड जबाबदारी सामादेवाच्या सोळ्या वेद्यान ताका दिल्ली. तरी पूण तो जेवणा वेळार सांगलो तो पेद्रू, कोणें सांडल्यार हांव सांडिना म्हणलो. तोच पेद्रू सांडटा आसतना कितें व्हडली सूख केली मोगाच्यान ताणें. तरी पूण तो जाणा आसलो सर्वेस्पर देव, काकुळचो देव आमकां हांव बापूय सांडल्यार वो देव सांडचो न्ही, हांव सूख मागतां म्हणलें. मानव भाव ताचें तें आसलो. कित्याक देव म्हळ्यार कोण म्हूण तो जाणा आसलो. आज मुस्तपुटी
हांव आनी तूं जिवितांतून मुस्तो पयस सरल्या वो खरेंच मातसो काळ म्हाका तुका आपोवणें दिता मोगाचें न्हू ये फाटीं ये आनी देवाचो परत मोग कर परत इश्टाघात कर सगळें तुज्या जिणयेंत जें कितें चडवणें घडलां ताका बोगसाणें माग देवातां तूं पयस सरलें सोम्या वो पयस सरलें सोमा तरी पूण वो देव काकुळतुसांनी मोग आसो इश्टागतीक आशेवसो देव आनी त्या खातीर हो स्वभाव हांव तूं जाणा जाल्यार मोगाचें न्हू ताजें तें इश्टागत करूंक सुलभ जाता कीर्तन 86 अध्याय 5 वाक्य म्हणटा सोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग हें आमकां सर्त ताजो स्वभाव कळटा हांव तूं उलो मारूंक सुरू करता उलो मारता एका रुमांत एकल्यानच बसून जावंक पुरो सक्रामेंता मुखार बसून जावंक पुरो आमी आमच्या ऑफिसान बसतना जावंक पुरो घरा रांदतना जावंक पुरो हर एक पोटी हांव ताका उलो मारता खंयसर हांव एकसुरो आसा हांव एकसुरो न्हय कित्याक म्हजो इश्ट म्हजे लागीं आसा मुस्तुतनाक आमकां बेजाराय हांव एकसुरो हांव एकसुरी म्हणलें बेजाराय हांव एकल्यानंत काम करीजे हांव एकल्यानंत करीजे म्हणलें म्हज्यान तुजें मुस्तुतनाचें चिंता पळय जर तर जेजू म्हजो इश्ट जावन घेतल्या वेळार हांव एकसुरो म्हणलें भावान आमचें तें आसना मोगाचें न्हू कित्याक आमच्या सांगाता सोमी जेजू सदांच आसता आनी केदाळा वो सोमी जेजू मुजे सांगाता आनी तुजे सांगाता आसा थवळ म्हज्यान तुज्या जिवितांत आमकां बरी फ्रेंडशीप करूंक सुलभ जाता पयत पुस्तकाचें अनेक वाक्य म्हळ्यार ताजें स्वभाव हांवें सांगचें रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान 11 वाक्य म्हणटा कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना त्या देखून तुवें आनी हांवें चिंतचें नाका तो पळय कितलो ग्रेस्त जाला हांव असो दुबळोच उरलां 5 उंडे 5,000 केल्ल्या देवाक म्हजे ते आनी तुजे ते आसचे इल्ले पयशे मल्टी करोडपती करूंक खंयच ताका कश्ट ना तो काही पक्षपाती त्या व्यक्तीक मात्र ग्रेस करता म्हाका दुबळो करता तोले व्यक्तित्व ताचें न्हय मोगाचें न्हू तले व्यक्तित्व न्हय पूण आमी खंयसर सुकोवन पडल्या म्हळ्यार ताची इश्टागत करूंक हांव तूं सलवालें हांव प्रधानमंत्री थंयसर आसा जर तर तो म्हजो इश्ट जाल्यार ऑटोमॅटीक जावन हांव लिफ्ट जाता प्रधानमंत्री सो हांव ताजो फॉलोवर जावीत ताजे फॉलोवर जाल्ल्या कुडले हांव जिवनांत वयर पावना मुख्यमंत्री सो या प्रधानमंत्री सो फॉलोवर जाल्ले वरवीं हांव वयर पडूंक जायना व्हडल्या कांय स्थितीक वचूंक साध्य जावचें ना थोड्यांक जायत थोड्यांक जायना जायत प्रधानमंत्रीची या मुख्यमंत्रीची वळख आसा देखून हांव तूं व्हडले मनीस जावंक साध्य ना प्रधानमंत्रीक या मुख्यमंत्रीक हांव तवळ मेळोवंक येता तो कोणा वट्टू या आनी सांगाता वट्टू आनी कोणाक मंत्री काडून येता तरी हांव व्हडलो मनीस जावंक शकना पूण त्या मुख्यमंत्री लागीं या त्या प्रधानमंत्री लागीं म्हाका इश्टागत आसल्यार हांव वर्तो जावंक शकता कित्याक इश्टागत म्हाका आनी त्या व्हडल्या मनशाक आसा ती इश्टागत म्हज्या जिवनाची स्वरूपय बदलूंक शकता त्या देखून मोगाचें न्हू हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय म्हजो तसो देव पक्षपात करचो देव न्ही ताजो स्वभाव म्हाका सगळ्यांक एकाच रितीर पळोवचो तसलो तो देव त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय म्हजो आनी तुज्या देवाचो स्वभाव कसलो जर तर असल्या स्वभावा विशीं मुस्त आसा सांगती हांव मोठ्यान हांवें सांगलें थोडें मात्र उल्लेख केलें त्या देखून असलो स्वभाव हांव तूं जाणा जाता जाल्यार देवाची इश्टागत करूंक म्हाका तुका सुलभ जाता मुखलें आमी ह्या विशयांत मुखल्या हप्त्यांत आमी नियाळ करया पूण आज हांवें तुवें नियाळ करचो विशय जावन आसा सर्वेस्पराची इश्टागत म्हजें सगळें चित्रण बदलूंक शकता ही इश्टागत जोडीची जाल्यार पयल्यान पयलें ताचें वळख करी जाय सारकी म्हाका वळख आसा जाय दुसरें ताचे कडेन हांवें उलोवंक जाय तिसरें ताका अर्घां दिवंक जाय थँक्यू ताणें केल्ल्या हर एका उपकारांक थँक्यू म्हणूंक जाय चवथें ताचो स्वभाव हांवें तुवें जाणा जावंक जाय तर हें आमी कितें आतां आयकलां त्या विशयान आणकी चड रितीन ध्यान करया मुखल्या दिसांनी ह्या खरेजमाच्या काळार प्रत्येक तरान
खंय वेळ मेळटा थवळ एकसूरपणावर बसया, देवा लागीं संभाशण करूंक पळया आनी ताजो थाळो आयकून इश्टागात सोडून जिवनाचें स्वरूप आमचें बदलुया. आमीन. सर्गींच्या बापा, तूं देव तरी मनशान थंय इश्टागात करूंक आशेताय, मनशाचो सांगात तूं आशेताय. वय सोम्या, आज आमी तुजी इश्टागात करूंक आमकांच तुज्या पांयमळी समर्पण करता. तुजे थंय असो मोग आमी हेरांक वांटून तुजें हजरपण हेरान थंय देखता. तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां असाध्य जाल्लीं कामां करन तुजो मोग हेरांक वांटूंक आमी प्रयत्न करता. मोगळा सोम्या, संपूर्ण तरान तूं आमकां तुजो इश्ट जावन स्विकार करन आमचें जिविताचें चित्रण परिवर्तन कर म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या, आमच्या जिवितांत घेवचे हरी एक निर्धार, आमी एक दृढ निर्धार करन तुजो पाटलाव करूंक, तुजे कुशेक खल जावंक, तुजे थंय आसचें बरेपण वळखून घेवन तें स्विकार करूंक, तुज्या दैवीक इश्टागातेच्या बांदांत तुजे थंय एक जावन जियोंक आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तुजे थंय लागशिल्लो संबंध जोडन बापाचीं भुरगीं जावन जियोंक जाय आसली मजत ह्या वेळार आमा समेस्तांक लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया आरबा शेकरा बारा बाराबा हालेलुया मा शेकरा बारा बारा बाराबा हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा सोम्या, तुजें हजरपण वळखून घेवंक आमचे थंय आसचें हर एक तराचें बंधन आतां मोडन घाल सोम्या. तूं खरोच जिवंत देव. खंयसर दोगांवां ताच्या की चड जाणां तुजें नांवे सांगाता मेळटात, थंयसर तुजें हजरपण आसा करन तूं आमकां तुजे थंय लागीं सरूंक आपोवणें दिवचो देव तूं. वय सोम्या, तुजें हजरपण आमच्या बोवारी आसल्यार आमी तें वळखून घेवंक साबार पावटी चुकता सोम्या. तुजें अस्तित्व आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक ना सोम्या. तें अस्तित्व आमच्या काळजांत, आमच्या मोतींत, आमच्या बोवारी आमी तें स्थापन करन तुज्या हजरपणान जियोंक आमी प्रयत्न करूंक ना सोम्या. असले सर्व बंधनां ह्या घडये तुजे मुखार दवरन सोम्या. तुका खरेपणी आत्मीक तरान वळखून घेवन तुका तुजे थंय आमी एक जावन जियोंक जाय अशी कृपा आमकां लाभय आनी तुका वळखनातल्या बरी आमकां येवच्यो ताळण्यो, तुका समजून खाण घेवंक दाड्डी जाल्ली आमची मोत आनी तुजे आत्म्याचें बळ नेणा जावन तुजे तावन पयस सरूंक कारण जावचें हर एक तराचे अंतकाराची बंधनां ह्या घडये आमचे तावन हुमटून काडन आमकां तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तुजें हजरपण वळखून घेवंक आमचे आत्मीक दोळे उगड म्हण मागता हांव. हालेलुया हालेलुया हरी शिखर बरे ती नोंदणी सेला ला बाबा 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 बा शा बरा 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 बा हालेलुया 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 हरी दी 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 राडा बाबा बा शिखर बरा बरा बा हालेलुया हालेलुया हरे दी 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 ने नाम शिखर बा हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी सोम्याक हरसिया. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವೂ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕರೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವೂ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ,
ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನಂದಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಚಿತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನಿಡಲಿ. ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೊರೆದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನಿಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನಿಡಲಿ. ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನಿಡುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಸರಿ ಜೀವದಾತನೇ ನಂದಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 जेजूची इस्तगत आणि जेजूची वळख आमच्या जिवितांत आदार दिता, संगात दिता. आज जेजून विविध व्यक्ती मार्फत ताजो मोग अनुभव करूंक आदार दिला. ताजी इस्तगतीची वळख जाल्या ताज्या सक्तेचो अनुभव आमकां जाला. आम्ही 1.5 वर सोम्या सांगाता करसी केलो. सोम्याचे उतर आम्ही ऐकले. सोमी कितें आमकां संदेश दिता ते आम्ही ऐकले. तर आज आतां आमी फाटीं आमच्या घरा आमच्या वावराक येता आसतना तसो जेजू आमकां आपोवून दी, आशिर्वाद दिवन दी, बेसावांनी भरून दिवन आमी मागया. आमच्या ते सावां खातीर मावूनपणी मागया. कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगला तांचो उडास आमी काडया. कश्टांत आसलेल्या भावा भयणी पासत मागया. निराशेंत बुडलेल्या भावा भयणी पासत आज मागया. आस्पत्रेच्या कटल्यांनी असलेल्या पिडेस्तांचो उडास आमी काडया. दिसपड तो ग्रास नासतना कुस्तूंच्या कुटुंबदारांचो उडास काडया.
आमच्या कुशीन बसलेल्या पासून आज मागया दाव्या कुशीन उजव्या कुशीन आमकां आज कुमो केल्ल्यान सोडास काडया आज दुखयल्ल्यान पासून आमी मागया तिडविलां जावंक पुरो थोड्यांनी दुखयलां जावंक पुरो ह्या पाड उलयल्यान जावंक पुरो आज तांचे पासत आमी मागया आमी पाटी येत आसतना सुम्याच्या आशिर्वादान पाटी वशया सुम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया Ora sacramenta sestangaman koruya purvinatya rupa bodha novioriti adarya solvonicha Ascătrișa Bavartace Boldivia Zăși Bapa Tășin sputar Ulasani Stutisa Podvi Mahima Săsna Ekastalia Hărsita Tu cadocar Cea spiritan Samasami Navartau Amen प्रार्थुयाम हे देवा विचेर सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचा उगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणीचे फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना